म्हजे लागीं 4 ग्रांथ आसा जे म्हाका जाय तुज्या मनान घेवंक, कित्याक आमची चिंतना आमची मनाची अवस्था जाता. तुजी चिंतना, तुजी उतरां आनी मनाची अवस्था जाता. तुमी कितलीं जाणां सजमतात? जसो मनीस चिंता तसोच तो जाता. जसो एक मनीस आपल्या काळजान चिंता तसोच तो जाता. मन वेता थंय मनीस पाटापाट वेता. कोण पूण थंय भायर म्हजें आयकता हांव जाणो. एफेसकारांक 4:22-24 म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडोवणाय वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पोन्ने पाटकी सोयम. खोट्या वंडोवणाय वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पोन्ने पाटकी सोयम सोडून दिवचे. वंडोवणाय वरवीं सैतान आमकां सांगता आमी केदींच फावो ते सोद शिकोन फोटी विरोध आनी सोदांच सगलीं म्हणत सोदांच तुज्या मनाचे उर्बेन पोत्तून एक नवी अवस्था आसोंक, तुज्या कुशीक आसलेल्या मनशां वोलान हास आनी ती चावना जावंक तुजी मनाची अवस्था नवी कोर. हांव नकलो ते चड गोमुतीचे आनी हांव गंभीरतायेन उलोयतां. आतां आमी फुडले वर्स पळोवया, कित्याक हें सदांच म्हाका आजापता. आनी नवें वागप सुरू कर. उगडार स्तर ताणें सुरू केलें म्हणून पोन्ने वंडोवणाय सोड. आनी आतां तो हांगा म्हणटा नव्यो वंडोवणाय सुरू कर. तर तो हांगा खरेपणी हांगा म्हणटा तूं साल्वार जावंक नासतोल्या परी जें नाका क्रिस्तांव वरवीं वागूंक सुरू कर. पूण थंय पावोंक खंयचो पूल आसा. सदांच तुज्या मनाची अवस्था बदलीत राव आसोंक एक नवी मनाची आनी उर्बेची अवस्था. तर तूं तुजें जिवीत केदींच मुदार करचो ना, तुजें वागप केदींच बदलचो ना, तुवें तुजें चिंतप बदली सर. वय हांवें म्हटलां तुजें चिंतप बदल. आतां आमी देवाचो आदार नासतना कांयच करिनात. आमच्या सगळ्या उदरगतीक देवाक दिनवासूंक जाय. ताचे विना आमच्यान कांय करिनेजो. पूण देवूय आमचे पासत सगळें करचो ना. आमी ताका सांगात दिना जाल्यार एक विस्वाशी प्रयत्न करून पवित्र आत्म्याचेर पातयोन चेरूळ पवित्र आत्म्याचेर पातयोन जाणा जावन आमच्यान तें खूद करिनेजो म्हूण. आनी थाराव घेवन आमी पवित्र आत्म्या सवे वावुरतेले देवाक जाय तसले आमी जावंक देखून तुवें शिकोंक जाय कशें सारकें चिंतूंक जाय. आनी तुवें शिकोंक जाय की तुका जाय तें तुज्यान चिंतूं येता. गरज ना तुवें तुज्या तकलेन कितें येता केन्नाय तें येता तें तुज्यार चिंतपाची पसंती करूं येता. आनी तें तुवें करतना तुवें काळजी घेवंक जाय कित्याक तूं चिंताय तसो तूं जाताय. आमेन. हांव तुका कितें सांगता, तुज्यान ताका न्हेसोवन आनी रोंग मारून इगोर्जे वळोंक जाता. आनी तुज्या सगळ्या क्रिस्तांव इश्टा सांगता तुज्यान बोबो आनी उवेले मारूं येता. पूण देव जाणो काळजान कितें आसा तें. आनी देव पळयता बंद दारा फाटल्यान कितें चलता तें. आमचें मन अकस्मात एक चलचित्रचो पडदो जायत तर सगळ्यांक दिसोंक कितें जायत. हांव चिंताली तुका तशेंच जायत म्हूण. तोर दिसा तुजी चिंतना सारकी दवरूंक हें एक झूज. देखूनच आमी ताका बॅटलफिल्ड ऑफ द मायंड म्हणटात. हांव केदींच मना विशीं शिकोवपाचें आनी तोंडा विशीं शिकोवपाचें बंद करची ना. म्हणजे चिंतना परी हांवें 2 वर्साक एक सिरीज करूंक जाय दोनांयचेर. आनी हांव परवा करिना तें दर एक पावटी तशेंच जायत जाल्यार आमकां त्याची गरज. खरेपणी टेलिव्हिजनार लोक असल्या वस्तूंक पयली पसंती दाखयता. पयली पसंती तसल्यो त्यो शिकोवण्योच्यो सीडी त्यो लोक घेतात. पुस्तकां जी लोक विकती घेतात. आनी जाणो आमच्या मना विशीं आमकां कांय आडकल्यो आसात. पूण आमी खंयच्याय भायल्या शक्तीक दिवंक फावना आमकां सारकें चिंतना तशें करूंक. तर आमी कांय ना तर म्हजेर एक उपकार कर. तुजेरय एक उपकार कर. देवाकूय एक उपकार कर. आनी तूं चिंताय त्या बदल चिंतूंक सुरू कर. संवसारान कितलोसो लोक आसा जांचें जिवीत सारकेंच गोंडोलांत आसा. आनी ती केदींच चिंतिना पूण कितें चिंतात ते. दिसा कांय पावटी थांब आनी स्वताक विचार. तूं कामांत वेतोस स्वताक विचार आतां आयज सकाळीं हांव कामाक कितें चिंताली.
हांव शार घेतना आयज सकाळीं कितें चिंतालीं आनी हें एक बरें आसा. हांव आयज सकाळीं खाटींतली उठच्या आदीं हांव कितें चिंतालीं. तो वेळ म्हत्वाचो कित्याक हांव तुका सांगता देंवचार तूं उठ्ठाच तुजें मन घेवन कोत्ता. तूं सारकें जागे जावच्या आदीं. तो जेरूल तुका सांगना तुवें त्या दिसा कितली शक्तिवंत जावंक जाय तेणें कशी परी काल केल्या चुकींक तुका माफी मेवल्या ती देव तुजो कितलो मोग कोत्ता तो. पूण तुज्यान तुकाच सांगूं येता एक पावटी तुका तें गमतोच. आनी एक वस्त तुका गमोन येता देंवचार केदां तुज्या कानांत उलोयता तो तुज्यान तुज्या तोंडान व्हडल्यान उलोवं येता आनी ताणें आपलें तोंड बंद करचें पडटलें. तुवें देंवचाराक परते दिवंक शिकोंक जाय. तुज्या दुस्माना विरुद्ध तोंड बंद करूं नाका. जेन्ना डावीद गोलायता मुखार गेलो तो ताका सांगतालो आदींच फुडें सांगतालो कितें जावचें आसा तें. आयच्या दिसा हांव तुजी तकली कातोत्तलो आनी तुजी मेलेली कूड वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक खावयतलो. तूं म्हज्या मुखार ये तोरवार आनी बालो घेवन पूण हांव तुज्या मुखार सर्वेस्परो देवाच्या नांवान येता. आनी मागीर आमकां आनीक इल्लें बोलिश्टपण जाय. आतां कोलिस्कोरांक 3, 1 and 2 जावन आसात म्हज्या आवडीचे ग्रांथ. थंय आमकां सांगलां आमचें मन थीर दवरूंक आनी थिरूच रावप. तर म्हाका फकत हांवें इतलेंच म्हटल्यार पुरो जाता की तुजें मन सो तूं क्रिस्ताच्या मनान चलता चड शक्तिवंत आनी तुका पसंती आसा तुज्यान सगलो दीस कुडीच्या सांगण्या प्रमाणे चलो येता वा तुज्या मनाचे उर्बे प्रमाणे तुज्यान देवाचें उतर इतलें खोलायेन शिको येता की हांव म्हणटा जशें तुज्या मनांत वायट चिंतना येतात तूं घडयेक तांकां घडयेक आत्तें पत्तें कोत्तलो आनी उपरांत तूं चिंताय ना 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 हांव चिंतचिना. बरें जॉयस केन्ना पूण तूं थंय पावलां चुय तूं तें वायट चिंतना काडून उडोवन येजो ना. 30 वर्सां पाटी ताचे विरुद्ध झुजताली तसलें झूज आतां दिसून येना. पूण कांय कारणांक लागून पूण हांव नकलो आमी सारके जागृत आसा म्हूण जागल्यार वो आजुनूय आमकां जाय तें दाखोल करूंक ना. पूण सकाळच्या पयल्या मिनिटा पोरमोनी हांवें खेरीतूच सोत्राय धरूंक जाय. बरें जालें आनी एक मनीस मेवला जाका हो प्रश्न आसा. म्हणजे हांव म्हजो मोलादीक वेळ असोच ओगडायताली फकत चिंतून हांव वळखता तितल्यांक कितें जालां तें. चलात पूण तूं जाणूय बरी खबर ती हांवें तशें दिसभर रावचें गरज ना. ज्या मिनिटाक पवित्र आत्मा म्हाका दोशी थारायता हांव म्हणटली ना आनी हांव परत पळयतली ताचे बरे मुद्दे खंयचे ते. गरज ना म्हाका सगलो दीस चिंतूंक घडयेक 2 वस्तू वो 1 वस्तूचे कोण वायट कोत्ता जेन्ना ती 90 आनी 9 वस्तू सारक्यो कोत्तात. आनी हांव म्हणटा तातूंत मातूय सजमीक ना. हांव ते भाशेन न्हय ते हांव न्हय हांव ते एक नीट मनीस. हांव खरेंच लोकांचो मोग कोत्ता. हांव चड दोयाल तर हांव जाणो तो म्हूण देंवचार तें हांव जाणो. आमच्या झुजाची आत्यारां सैम बी न्हय पूण देवा थांय ती महान वोट किलांक खाला उडोवंक सकल उडोवन वायट उर्बा आनी सगल्यो व्हड वस्तू ज्यो देवाचे बुद्धी विरुद्ध चलतात आडून दर चिंतप ताब्यांत जेजू क्रिस्ताचे आज्ञा वरवीं. 2 कोरिंथकारांक 10, 4-5. तुजें मन एक झुजाचें मैदान पूण तें थीर दवर आनी थीर उरो दी. हो एक चड बरो ग्रांथ कारण हाची एकूच सजमोनी. एक पावटी तुवें तुजें मन थाऱ्यार घालतोस चलात आतां म्हणजे एक पावटी खरेंच तुवें निश्चय करतोस तुज्यान कितेंय करूं येता. म्हणजे कितें जें देवाचे खोशे प्रमाणे आसा तूं जाणूय. हांव म्हणना तुवें निश्चय केल्यार देखून तुका मुखार येता तें पयलें लोकीत गीत मेवतलें. देव आमकां कितें कर म्हटल्यार आमच्यान करूं येता जर आमी खरेंच निश्चय केल्यार आनी थीर रावल्यार. पोलें एक म्हत्वाचो निर्णय तूं उर्बेन बरोन आसतना करता तो न्हय. पोट भरलेलें आसतना उपास करपाची चिंतना मनान हाडूंक सोंपें आनी कांय म्हणचे गरज ना. आमेन. पूण फकत तो लोक
जाणी आपले निश्चय केला उपास कोत्तेली आणि भुकीची दूख भुगतेली थोड्या वेळाक न्हय सदाकाल थोड्याच वेळाक तर म्हाका वेळ ना सांगोंक वेगवेगळ्या वस्तूचेर आमी आमच्या निर्णय घेवंक जाता त्या विशीं पूण हे तुज्या जिवितान कित्याकूय लागू करूं येता तुज्या रिणाचो मेकळो जावं येता जर तुका जाय तर तुज्यान दुडू सांबाळूंक जाता जर तुज्या मनान निर्णय घेतल्यार तू 40 वर्सांचे जातोस तुका फावो तितलो व्यायाम मेलो काळजाचो अटॅक येवचो ना जर तूं मनान निश्चय केल्यार तुमकां सगल्यांक आवडले वय न्हय बरें जॉयस तूं फकत तुज्यान कशें शिको येता कशें कोणा सवे सारकें वागोवंक जाच्या बरोबर तूं सारकें वागोना हालेलुया हांव जाणो 40 आनी 30 वर्सां हांव एका मनशा लागीं काजार जाल्यार जो म्हजे भाशेन बिलकूल ना आमी वेगवेगळी देव आनी हांव न्हय म्हणजे ताका खेळ आवडटा म्हाका खेळाची बिलकूल पर्वा ना म्हणजे खेळाची ताका चड आवड आसा आनी तो आयज राती म्हाका आयकला तर हांगा खंयचो खेळ लौकीक आसा हांव नको म्हणजे जर लोक सारकी वागोन म्हूण काजार बंदन तोडपाचें आसली जाल्यार आमी 3 सुमाना पासून तोकपाची न्हय तर तुवें तुज्या मनाचो निश्चय करूंक जाय तुमकां कितल्या जाणांक कितें करूंक निश्चय करचो पडटा तुज्यान कसले गुलामपणाचेर वायट संवय तुटलेले आदले जिविताचेर जैत बरो येता जर तूं फकत देवा सांगाताक आसन म्हटल्यार बरें हें म्हजें सवें घडलां पूण देव म्हज्या वरदान आसा रोमकारांक 12:2 म्हाका दिसता आमी सगळीं ह्या बद्दल सहमत आसा पूण तुवें म्हटलां ह्या संवसाराक चिटकून रावो नाका पूण तुवें सारकोच बदलूंक जाय तुजें मन सारकेंच नवें करून तुजें मन बदलून तुजी मनाची अवस्था बदलून तुवें स्वताक स्थापीत करूंक जें कितें बरें आनी सारकें आनी देवाक मानता पळय तें देवान इस्रायली लोकांक बासायल्या देसान सगळे बासायले पूण तें ताका सिद्ध करूंक जावंक ना तांणी तें सजमोंक ना पळोवंक ना उजार करूंक ना जर ती अरोनांत आजून आसतना तांणी आपल्या मनान निर्णय घेवंक ना तुज्या प्रवासान तूं खंय आसा तुजी मनाची अवस्था कितली देवस्पणी आसा कोणी तुका दुखयतोस तूं कितले वेगी तांकां बोगशिताय तुका रोकडोच अपमान जाता तूं कसले दिवपी जेन्ना आयज रात्री हांवें देंगीची खबर केली तुजी मनाची अवस्था कितें आसली वो तुका दिवंक उमेद आयली पयली वायट मनाची अवस्था इस्रायली लोकांची खरेंच एक दुखेची मनाची अवस्था कारण सगळें ताच्या फुडारान आटापलेले ताच्या पाटल्या जिवितान तांची गुलामपणाची मनाची स्थिती आसली हांव स्वताचें तांकां चड भरवसो नासलो आनी ती आशेताली परत इजिप्टाक वचोंक जेन्ना इजिप्टाक कांयच वालोराचें नासलें तांणी वर्सां सारी देवा लागीं भीक मागून थिंगतान भायर काडून आनी सगळ्यो आगोड वस्तू ज्यो थंय संचल्यो आनी तांकां थंय परत वचोंक जाय आसलें तांकां सपनां नासलीं नीट दृश्टी नासली तांच्या जिवितान ती आपूण खंय आसली तें जाणो आसली ती खंय आसात तें जाणो आसली आनी तांकां दोनूय बरें लागोंक ना तुमी कितलीं जाणां तुमी खंय आसली ती आनी ताची पर्वा ना आनी तूं जाणो ह्या वेळेला तुमी खंय आसात आनी तुमी आशेताक खंय बरें कोल्लूंक पूण तूं जाणय तुका सपन आसोंक जाय तुका दृश्टी आसोंक जाय तुवें पळयलां आनी अनुभवलां ताचें कितें अर्थ तें तुवें पळोवंक जाय तुवें देवाच्या उतराक पळोवंक म्हणूंक जाय हें म्हजें सवें जावं येता हें म्हजें सवें जावं येता चोरी आनी कोणाक जावं येता हें म्हजें सवें जावं येता त्यो मनशां मदें वेगळोसार करिना सो ताच्यान जॉयसाक बदलूंक जाता म्हाकाय बदलूंक जाता सो ताच्यान कोणाक पेकूंक जाता ताच्यान म्हाकाय पेकूंक जाता आमेन सोदान चिंती नाका तें आनी कोणाक म्हूण आनी मागीर बसून तांची निद्दूकाय करिनाका कारण ताचे लागीं तुका जाय तें आसा हांव योजिता हाची चुलोवंक
संवसारा दीस सकाळीं हाचे वयर आमी बारीकसायेन निलार करचो. स्तोत्रा 27:14 पळोवया दाविदान कितें म्हटलें तें. कितें म्हजें कितें जावपाचें, सो हांवें सोत मानूंक नासलें की हांव देवाचें बरेंपण स्वर्गा राज्यान पळयतलो म्हण. अपेक्षा सांडलेली सुवात जावन आसा सगळ्याकीन वायट सुवात. तूं थंय आसोंक अपेक्षा विने चड वायट जाता. हांवें अपेक्षा नासलेल्या वस्तुराच्या दोळ्यांनी पळयलां. संवसाराच्या जायत्या सुवाताचेर चितली भुकेल्यांत आनी गरीबसायेन चिंतात की तांच्यान आपल्या भुरग्यांक जेवण दिनेचो. हांवें तो अपेक्षा नासलेलो देखावो पळयला. तो चड वायट, तो सारकोच वायट. अपेक्षा सोडली म्हणटच कालीच दुवेंत जाता. तुजें सगळें काबार जाता तुका अपेक्षा ना जातोच. पूण म्हाका आवडटा जें कितें रोमकारांक वर्स 18 अब्रामा बद्दल म्हणटा. तूं जाणो देवान अब्रामाक एक तो वळखतालो तांतलो सगळ्यांतलो भायर हाडलो कित्याक ताका ताचें कितें करूंक जाय आसलें. आनी तूं जाणोय देवान तुका हाडच्या आदीं ज्या कारणाक तो तुका हाडूंक सोदता ताणें तुका तुज्या जिवितांतले कांय परिणाम सोशिल्लो पयस व्हरोंक जाय. देवान अब्रामाक सांगलें, ताणें म्हणलें तुज्या बापायचें घर सोड आनी तुजें घर आनी सगळें जाची तुका वळख आसा. कित्याक? सो तुवें ताचो अभ्यास केल्यार ती कुड्ड्या देवाक बोसताली आनी देवान ताका येवजोन दवरली आनी ताचे भितर ताका कितें करूंक जाय आसलें. चड मोठ्या तर तुजो वेल कोणा सांगाता आनी कोणा बरोबर सादताय तो. हांव म्हणून अनभरता सांगाता आसों नाका. म्हाका दिसता अनभरता भोंवतणी आसोंक जाय. पूण तो बऱ्यान खात्रीर कर की तुजो परिणाम ताचेर पडटा म्हूण न्हय तांचो तुजेर. तुवें जाणा जावंक जाय केन्ना पुरो करूंक आनी केन्ना पुरो जालें म्हणूंक. जर आमी आमच्या ल्हान धर्मीक जोम्यांनी लिपत तर आनी केन्नाच संवसारान भायर सरोना जाल्यार जंय लोकांक गरज आसा जाल्यार तशें आमी केल्यार देवाक नाका. पूण म्हाका आवडटा जें कितें बायबल अब्रामा बद्दल म्हणटा. ताणें जायतें सोंसलें आनी देवान ताका भास दिली ताच्या स्वताचे भुरगे रोचूंक. आनी जेन्ना ताची ती भास पुरी जाली म्हाका दिसता तो 90 वर्साचो आसलो आनी सारा खरें जाणटें आसलें आनी ताचें जिवीत आदींच बदललेलें. आनी उक्तपणी म्हटल्यार तो ओस्कोत आनी देवान म्हटलें ओ तुका तुज्या कुडीचे भुरगे दितलो. बरें अब्रामाच्या भावा ताचो हांसो मारलो पूण सारा दुबाव आनी सोत मांदी नासलो हांसो मारलो. जेन्ना तूं देवाच्या भासावण्याची चिंताय आनी जें कितें बायबल तुका सांगता तुका आयकोंक येता खरेंच आत्म्याचो आवाज. तूं भावा ताचो हांसो आसतलें आनी म्हटल्यार इश्टा हें खरेंच गमतीचें जातलें. हें जाता तें पळोवंक म्हजो वेल बरो सादतलो. वा तूं म्हणटा हा बऱ्यो वस्तू हेरांक सगल्यांक जाता पूण म्हाका न्हय. आनी अब्राहाम 20 वर्सां रावलो देवाक तें ताका सांगल्या उपरांत. 20 वर्सां. आनी रोमकारांक 4 म्हणटा अपेक्षा आसलेली सगळीं सैमीक कारणां काबार जावन अब्राहामान भावार्थान अपेक्षा दवरली की तो जातलो म्हूण बापूय साबार राष्ट्रांचो जे परी ताका भासायलेलें. तुजी चाकरी सुटल्या, तुज्या कुटुंबांतलो जाचो तूं मोग करी तो संपला. तूं एक निर्भागी मनीस तुटलेल्या सोयरी गोतीचो. भुरग्यापणी तुजो अपमान जालो. तूं दुवेंत आसाय आनी तूं इतलो तेंप जालो तूं दुवेंत आसाय आनी तुका दुवेंत जावंक उपगोवन आयला. अपेक्षा सोडिनाका. सो तुका कारण ना अपेक्षा धरूंक जाल्यार अपेक्षा धरूंक गरज. मुखार सर आनी तुज्या वायट परिस्थितीक पळय आनी म्हूण म्हाका कारण ना अपेक्षा धरूंक. पूण तुजे परिस्थितीक पळयत रावो नाका. तुजे परिस्थितीक नदर मार आनी जेजूक पळय. ते सगळे पयस दवरल्यार तुका जेजूशी वोडटलें. सो बरोयनार आनी संपोवपी तुज्या भावार्थाचो. आमी तुजे प्रश्न पळयतात ताचे विशीं चड उलयतात. आमेन. ती चिंताली सगळे ताच्या फुडारान तांच्या पाटले जिविताचेर आटापलेले आसा म्हूण. तशें जावंक ना. सगळे आटापलेले ती कितें पळयतात आनी जाणत
ताचेर नोय दोले बावारताचे. तरी बायबल म्हणटा आयझाया 11:3 की जेजून आपल्या दोल्यांचे विस्तीर न्हय म्हूण कोणाच्या आयकोपाचेर नीट करूंक ना. ताचे लागीं कितें आत्वेंच असलें. गरज आमची उर्बा देवाचे उर्बे बरोबर दवरूंक. आमी धर्मीक शाणेपणा विशीं ओदीक शिकोंक जाय आनी जायते उणें जे आमी पळयतात, आमी जे जाणो आयकतात, कितें आमी चिंतात, त्यो एक उर्बा आनी तो आमचे उर्बेन आमकां फुडो कोत्ता. आनी केन्नाय कांय वस्तू म्हजे उर्बेन आसा ज्यो म्हाका दिसता हांवें करूंक जाय वा करूंक नाका आनी हांव अशेंच जाणो तें म्हूण सारकें वो तें करिना तर तें सारकें न्हय म्हूण आनी म्हजे तकलेन भासाभास करूं येता आनी जायतींच कारणां आसूं येता आनी फावो तितलें निमिता तें कुशीन दवरूंक. पूण तुका आत्वेंच दिसता जेन्ना तूं देवाची आज्ञा पालिना जातोच. तर अरण्यान तुका आत्वेंच दिसतलें त्याच पर्वता भोंवतणी आनी भोंवन वो तुज्यान नीट चिंतूंक शिको येता. तुजें मन सारके वाटेन दवरूंक जाता आनी तुज्यान म्हणो येता हांव भासयलेल्या देसांत वेता. हांव म्हजें जिवीत त्या विशय उलोवन संपोवंक ना. हांव थंय वेता, हांव थंय रावतलीं आनी देवाच्या आदारान जेजू म्हाका दिवंक मेलो तितलें आपणायतलीं. आमेन. तुझा न्हय सगळे ग्रांथ सोडून दितात पाटी जाला ते मुखार बरें कितें आसा ताचेर मन दवर. तसले जायते ग्रांथ बायबलींत आसात. सो तूं आयज राती हांगा आसा, तूं ते ग्रांथ नकोय. तुका घडयेक बरोवंक गरज आयझाया 43:18 आनी 19. एक बायबल घे आनी तो वाच. कांय न्हेजो, हांव तो धव्या पड्ड्यार घालता तुमकां वाचूंक आतां. आयझाया 43:18 आनी 19. आदले घडींचो उगडास करूंक नाकात. पुरल्या काळाचो घडण्यो मनांत काडूं नाकात. दुसऱ्यांनी तुजें सवें कितें केलां आनी कसो तुका माल त्रातार केला तें चिंतपाचें सोड आनी फकत देवाच्या दोबराद आशिर्वादाचें चिंत. तुका दोबरा मेवतले तुवें काडलेल्या त्रासान. सो देवा सांगाता तूं आस चितोर. उरलेलें पळोवया. पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता. पळयात एक नवें कर्तूब हांव करूंक वेता. तूं नकोय तें घडटलें म्हूण तें घडोवन येता तुका दिसना. वय अरण्यांत हांव एक रस्तो कोत्ता आनी हांव अरण्यांत नदी कोत्तलो. इस्रायली लोकांन फकत आपली परिस्थिती पळयली. ती सगळ्याकीन चड गुणगुणटाट गुन्यांव काडपी, तारकार करपी, किजिलां करपी पोरजा हांवें देखल्या. म्हणजे म्हजी मनाची अवस्था वायट आसली. वायट मनाची आसता. इतल्या वो कॅननायट, वो जेबुसायट, वो हिवीत, वो कोण आसले. थंय धोनी, गोरकार, ओस्तोऱ्यो, भुरगीं, ट्रॅफिक, दुदव्यांचो प्रश्न नासलो. ती तांची मनाची अवस्था आसली. गानेरी. आतां हांव सांगो तो तुजो प्रश्न न्हय. पूण घडयेक तुज्यान ते शिकोवणेची सीडी घेवन जातली कोणा पासत ताची मनाची अवस्था बरी ना तांकां. वो तुजे सगळे वायट मनाची अवस्था आसल्या इश्टांक घेवंक सुमानाच्या शेवटाक तुमच्या हांगा हाडूं येता. आनी फाल्यां तांकां हो प्रोग्राम पळयतात म्हूण सांगात कित्याक जेरूल तूं ह्या वेळार 100 लोकांची चिंतना जांकां हाची गरज आसा. म्हाका उगडास आसा जेन्ना हांव देवाक विचारीत रावतालें हांव कित्याक खोशी ना ताणें म्हटलें तूं अपस्वार्थी. म्हाका होय उगडास आसा ज्या दिसा हांव देवा थंय मागता देवाक बदलूंक ताणें म्हटलें प्रश्न देव न्हय. आयक आतां हांव उलयतां जे परवीं हांवें देवा कडल्यान आयकलां. तुमी जाणा तांतले एक सदांचे जेवपी मनीस मांस आनी बोटां ते. तो देव म्हाका नीट दिता, हांव तुमकां नीट दिता. तूं बासयलेल्या देसान केदीन जेवचें ना आसल्यान वायट मनाची अवस्था. बरें आमी सोजमूंक गरज की आमचें फुडलें जिवीत आमच्या फाटल्या जिविताचेर आटापलेलें ना म्हूण. आमच्यान आयज बऱ्यो वस्तूची अपेक्षा दवरूं येता. सोरी आदीं आमकां निराशी आनी कठीण वेळ आसलो. म्हाका दिसता आमचें मन एक जागो जंय सोयतान खरेंच तोसबीत कोत्ता आमचे विरुद्ध झूज आनी तूं जावंक पावतले ते मनीस जे देवाक जाय.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.